फाटल्या 3 म्हयन्याक वीज बिलांचेर जे FPPCA चार्जीस लायिल्ले तांचेपासून सरकाराक 58.10 करोड फायदो जाल्लो आसा। ताका लागून येवपी फुडल्या काळांत बिलां कमी दरांत येतलीं म्हण वीज मंत्र्यान विधानसभेत स्पश्ट केला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। फाटल्या दिसांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान FPPCA चार्जीस पॉवर बिलांचेर लायिल्ले आनीक एप्रील मे जून ह्या 3 बिलांचेर हे चार्जीस लायिल्ले आनी त्या वेळार आमकां जे 92.58 क्रोर्स गव्हर्मेंटाक भरचे पडलेले आनी ते चार्जीस आमी जे कंज्युमर्स आहा तेंचेर बिलांचेर पास केल्ले। काही विरोधकांनी काही लोकांनी हो प्रश्न लोकां समोर मिसगायड करपाचो प्रयत्न केलो। सरकारान टॅरीफ वाडयल्ल्याचो आभास निर्माण केलो आनी लोकां मदीं कन्फ्युजन केलें। काही लोकांनी पब्लिसिटी घेवपा खातीर आमचे इंजिनियर्स तेंचे ऑफिसांनी मोर्चे व्हेले आनीक आपल्याक फुकटची प्रसिद्धी मेळोवपाचो प्रयत्न केलो। त्या खातीर ह्या सभागृहा समोर आयज सांगचें पडटा परत एकदां, ह्या कोटाराचो जो आमकां आयज परत एकदां हें आयिल्लें आसा तो 58.10 क्रोर्स हें गव्हर्मेंटाक उलट क्रेडीट येयल्लें आसा आनी त्या खातीर डिपार्टमेंट आतां फुडलीं जीं बिलां येतलीं म्हणजे जें जुलाय कन्जम्पशन जाल्लें आसा तें कन्जम्पशना पासून जुलाय ऑगस्ट सप्टेंबराक हे 58.10 क्रोर्स हे बिलांक परत आमी लोकांक क्रेडीट करून वयतले, कमी जातले। एकूच एक एग्जाम्पल सांगपाक सोदता। एक लास्ट वेळार ज्या वेळार आमी वाडयल्लो म्हणजे हे जे आमी लेवी केल्ले FPP चार्जीस ते सादारण जे 100 युनिट आसा तेजेर आमी 62 पैसा हें केल्ले चार्जीस एक्स्ट्रा येताले पूण आतां ते -24 पैसा मायनस जातले। इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ताका फक्त हांव एक पॉयंट एड करता, म्हत्वाचो विशय असल्यामुळे जशें पेट्रोलाचे प्रायस आतां डेली बेजीसचेर वयर सकयल वता तशें इलेक्ट्रिसिटीचो बेज प्रायस जो आहा ताजेर एकदां फाटले जर तूं कितें एरियर्स आयले जाल्यार थोडेशें वाडटले, परत कितें रिफंड आयलो जाल्यार कमी जातले। हे इन्कम टॅक्साचे आमकां रिफंड आयल्या तातूंतल्यान कमी जाले ते आमी लोकांक पास करता, म्हणजे ही आतां फुडलीं 3 म्हयन्याची बिलां कमी जातली।